येवकार. आयज हांव तुमच्या मुखार परतून एकदा आसा तो म्हणल्यार एक फॅक्ट चॅक करपाक. आनी तो फॅक्ट चॅक म्हणल्यार फाटले कांय दीस जाले एक अशी मॅसेज सर्क्युलेट जाता की कांय जे किडनॅपिंग जे ग्रूप आसा जे भुरग्यांक किडनॅप करता असलो ग्रूप गोंयान एक्टिवेट जाला आनी तांणी खंय खुबश्या भुरग्यांक किडनॅप केला. अशीच एक मॅसेज म्हाका काल म्हाज्या मोबायलार आयली आनी जी मॅसेज म्हणटाली की फोंड्यान खंय 4 भुरगे आसा तेंचें किडनॅपिंग आतां मेरेन जालां. हांवें ही मॅसेज खऱ्यांनीच जेन्युइन आसा काय ना हेजे लागून जे फोंड्याचे PI आसा तेंचे कडेन संपर्क सादलो आनी तेन्ना म्हाका खंय तरी कळोन आयलें की अश्यो किडनॅपिंगाच्यो खंयचोच रिपोर्ट पोंडा पुलीस स्टेशनान जाल्लो ना आनी खंय अश्योच मॅसेजी बाकीच्याय पुलीस स्टेशनांनी पावल्ल्यो आसा की अशें किडनॅपिंग जाता म्हणून. सो तेन्ना आमकां कळोन येयलें की ही जी मॅसेज आसा की भुरगे जे किडनॅप जाता ही मॅसेज फेक आसा. सो हांव तुमचे मुखार हें फॅक्ट घेवन आयला की जी मॅसेज स्प्रेड जाता की भुरगे किडनॅप जातात फोंड्या वाठारांत जे भुरगे किडनॅप जाल्यात ही मॅसेज फेक आसा. आनी ह्या गजालीचे आमकां पोंडा जे पुलीस स्टेशनाचे PI आसा तेंच्यांनी आमकां म्हायती दिल्या की असो खंयचोच रिपोर्ट पोंडा पुलीस स्टेशनान जावना की खंयचोच भुरगो किडनॅप जाला. सो फक्त हांव तुमकां एकूच सांगपाक करता की अश्यो मॅसेजी ज्यो सगळ्यो मोबायलार येता त्यो सगळ्योच फेक न्ही. पूण जर तुमकां केन्ना अश्यो मॅसेजीस येता म्हाका दिसता तुमी एक सादोसो इनिशिएटीव घेवचो आनी जे कोण रिस्पॉन्सिबल मनीस आसा तेंचे कडल्यान इन्फॉर्मेशन काडून घेवचें की बाबा आपल्याक अशी अशी मॅसेज येयल्या आनी ती खरी आसा काय खोटी आसा हें पयलीं तुमी जाणून घेवचें आनी मागीरूच असल्यो मॅसेजी फॉरवर्ड करचे. कारण जेन्ना अश्यो कांय मॅसेजीस येता तेन्ना आमचे जे रवासी आसा आमचे जे लोक आसात जे पेरंट्स आसात तांकां खुबसो भंय दिसता. कारण तांकां स्वताच्या भुरग्यांची जी सेक्युरिटी आसा तेजो तांकां एक टेंशन आसता की बाबा आपले भुरगो आसा तेजे वांगडा अशें जावचें न्ही म्हणून. तेन्ना पेरंट्स खूब पॅनीक जाता. सो हांव तुमकां एकूच सांगता की जेन्ना अश्यो मॅसेजीस तुमचे कडेन येता तेन्ना त्यो मॅसेजीस जेन्युइन आसा काय ना हें पयलीं तुमी पळोवचें. आनी तेजे खातीर तुमकां खूब वेरियस म्हाका दिसता मॅथड्स आसतले. तुमी तुमचो जो लोकल पोलीस आसा तेंचे कडेन तुमी संपर्क सादूंक शकता की बाबा आपल्याक अशी मॅसेज येयल्या आनी ही मॅसेज खरी आसा काय ना तें तुमी पयलीं पळोवचें आनी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अशें तुमी वागचें आनी मागीरूच ती फॉरवर्ड करची जर ती खरी आसा. आनी ती जर फेक आसा जाल्यार तुमी तुमचो स्वताचो इनिशिएटीव घेवन लोकांक ही मॅसेज पावपाची की ही मॅसेज आसा ती फेक आसा. आमी प्रुडंट तुमकां परत परत एकूच गजाल सांगीत आयिल्ली आसा की जर अश्यो फेक मॅसेजीस आसा त्यो तुमी फॉरवर्ड करच्यो न्ही आनी बेश्टेच लोकां मदीं असो भंय घालचो न्ही. म्हणून हांव तुमकां परत एकदां मागता की अश्यो फेक मॅसेजीस तुमी केन्नाच फॉरवर्ड करच्यो न्ही आनी जे फॅक्ट आसा ते पयलीं तुमी चॅक करचे आनी मागीरूच मॅसेजी फॉरवर्ड करच्यो. प्रुडंटा खातीर साहील मांद्रेकर वांगडा स्वप्नील तारी.